प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विसवोर वोड 38 ते 44 पर्यंत. Mark chapter 12 verses 38 to 44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी आपले शिकवणेन जेजू तांकां म्हणटालो, धर्मशास्त्रा विशीं चतुर रावात. लांब लांब आंगावळी घालून भोवूंक, तिट्यार आपणाक मानान केल्ल्या लोकांचे सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयले सुवाते धरूंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्याचें सोंग घेवन विधवाची घरांदारां ते खावन उडयतात. तांकां सगळ्यांवन अदीक खोर जोडटी आसतली. विधवेचें दान. देव मंदिरांत दानाचे पेटये मुखार बसून लोक कसो पेटयेन दुडू घालता तें जेजू पळयोन आसलो. आनी सवार ग्रेस्त मनशां खूब दुडू घालताली. तेन्ना एक गरीब विधवा आयली आनी तिणें 2 लॅपटॉन तातून घाले. म्हणजे 1 पाव आसारियोन आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटयेन दुडू घाल्यात ते सगल्या परस हे गरीब विधवेन अदीक घाला. तर सगळ्यांनी आपणाक ओगणें आसलें तांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या गरीबपणांतलें काडून आसलें तितलेंय घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पुर्याक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू देव मंदिरान या धर्मशास्त्रांक आनी फारिजियांक शिटकायता. पूण तेजे उपरांत तो पळयता एक विधवेचें दान. आनी कितें घडटा थंयसर देव मंदिरान. लोक थंयसर पेटयेन खूब दुडू घालतात आनी जेजू आनी देवाचें उतर म्हणटा की सवार गिरेस्त मनशां खूब दुडू घालतालीं. म्हणटच देव मंदिरान दानाचे पेटयेन जेजू थंयसर मुखार उबो आसलो. तो पळयता कशे भाशेन गिरेस्त लोक दुडू घालता ते. आनी थंयसर एक गरीब विधवा बायल आसा आनी ती येता आनी फकत 2 लॅपटॉन घालता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, देव दुडू कितले घालताय ते पळयना. देव फकत आमचे काळीज पळयता. आनी जेन्ना तो पळयता की गिरेस्त लोक खूब दुडू घालता आनी ही विधवा बायल येता आनी 2 लॅपटॉन घालता, भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक आपयता आनी म्हणटा, हे विधवा बायलेन सगळ्या परस तिणें दान जें घालें तें देवाक मानलें. पेटेन दुडू घालतात त्या सगळ्या परस हे गरीब विधवेन अदीक घालें. भाव भयणीनो, समजा एक गिरेस्त मनीस आयलो आनी ताणें 1,000 रुपया घातले आनी कोण एक भिकारी हो म्हणटात ती भाशेन एक विधवा बायल येयली आनी तिणें फकत 10 रुपया घाले. कोणें चड घातले? गिरेस्त मनशान 1,000 घातले. कित्याक 1,000 चड हात आनी 10 रुपया कमी हात. पूण भाव भयणीनो, देवा मुखार जेन्ना आमी काळजांतल्यान दिता, आमी खरे भशेन देवाच्या मोगान आमी पडटा तेन्ना आमी मोगान दिता, देवाक 10 रुपया चड पडटात. देव ते म्हणटा, जे 10 रुपया ते बायलेन दिल्यात ते दुरू एकदम अदीक. 1,000 अदीक न्हय, पूण आमच्या संवसारान कोण चड दिता, कोण आपलें नांव न्यूजपेपराचेर धाडटा, वॉट्सॅपाचेर, इंटरनेटाचेर आपलें नांव घासता सगळ्याक. जेन्ना मिसाच्या वेळार लोक कोण अनाउन्स करता की हाणें इतले लाख दिले, इतले 1,000 दिले आनी लोक सगळो पळयता कितलो बरो मनीस तो म्हणून. भाव भयणीनो, देवाक नाका ही व्हडली व्हडवीक आमची सांगपाची. देवाक जाय आमचें काळीज. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, जुवाचो 17वो विसवोर वोड 10 जेजू मागणें कोत्तालो आपल्या शिसांक आनी आपल्या बापाशी मागणें कोत्ता आनी तो म्हणटा, बापा,
सगळें जें म्हजे कडेन आसा तें तुजें. सगळें तें म्हजे कडेन आसा तें तुजें, आनी सगळें जें तुजे कडेन आसा तें म्हजें. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमान ह्या विधवा बायलेन जें तिचे कडेन आसलें जें तिचे कडेन आसलें, देवाचें उतर म्हणटा आपल्याक जिवाक जाय आसलें तें पर्यंत तिणें तें देवाक भेटयलें. आनी भाव भयणीनो, जेजून तें पडयलें, देवान पडयलें. ते फकत 2 लेपटॉन आसले, पूण देवाक ते मानले आनी देव इतलो खोशी जालो. आनी आमी जाणो की देवा मुखार जें मोगान घालता देव आमकां तें चिकार भरून दिता. देवाचें उतर आयज आमकां सांगिना की ती विधवा बायल जिणें 2 लेपटॉन घाल्ले, जे तिका जिवाक जाय आसले पर्यंत ते तिणें घातले, ते तिका कितें फायदो जालो तो. पूण आमी जाणो देवाच्या उतरान की तिका खूब फायदो जालो म्हणून, कित्याक तिणें जें तिचे कडेन आसलें तें देवाक भेटयलें. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, कितले पाटी जेन्ना आमच्यान बरें करूंक जाता, जेन्ना आमी बरें देवाचें उतर आयकता, आमी देवाचें उतर शिवर्तमान पुरगूट करूंक जाय, ताका आमी वालोर दिता. जो कोण पुरगूट करता ताका आमी आदार करता. हांव विचारतां भाव भयणीनो, खरेपणी आमी फकत आमचेंच पळयता ओ शिवर्तमान पुरगूट करपाक आमी वावुरता? आमी फकत आमच्योच गरजो घेवन देवा कडेन येता, ओ आमी देवाक आमचें कितें भेटयता? ही विधवा बायल, देवाचें उतर म्हणटा आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पर्यंत तिणें देवाक भेटयलें. आयज भाव भयणीनो, आमकां ही गरज आसा, ती गरज आसा, सगल्यो गरजो आहा, पूण आमचे कडेन आमच्या हातान जें आहा आमी तें दिता काय? एक शेतकामती, ताका एक पीक जाय जाल्यार ताका त्या शेतान आपलें बी रोवचें पडटा. आनी जेन्ना तो रोवता तें बी, थोड्या म्हयन्यांनी ताका पीक मेळटा. पूण आमी समजता की फकत आमी दुसऱ्यांक मागून, भीक मागून आमकां मेळटलें म्हणून. पूण आमी देवाचें उतर नको म्हणून आमी बी रोवपाक नको. आमी इलें 2 लेपटॉन पासून आमचे कडेन आमच्या जिवितान आहा, आमच्या कडेन आहा, तें आमी रोवपाक तयार ना. पूण फकत आमी कितलें आमकां मेळटलें म्हूण आमी वाट पळयतात. आयज भाव भयणीनो, हे विधवा बायलेन कितें केलें? आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पर्यंत तिणें देवाक भेटयलें, देवाक तें मानलें, आनी देवान तिका बेसांनी भरली. कित्याक भाव भयणीनो, आमच्यो गरजो आमकां मेळपाक आमकां मनशाची गरज ना, आमकां जाय देवाची गरज. देव मनशा वरवीं आमकां दिता, पूण केन्ना? जेन्ना आमी तें बी रोवता. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी आमच्या जिवितान आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी दिता ओ फकत आमी घेता? आमी रोवता ओ फकत आमी पीक मेळटलें म्हणून आमी रावता? आमकां पीक मेळचें ना, कित्याक आमी रोवंक ना म्हणून. देखून आयज ज्या भाशेन ह्या विधव्या बायलेन तें बी रोवलें, ते 2 लेपटॉन घातले, जें आपल्या जिवाक जाय आसलें पर्यंत तें देवाक भेटयलें, तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान कितें आहा तें मोगान आमी भेटोया देवाक, आमच्या भाव भयणांक, आनी तेन्नाच आमकां सगळें बरें आमच्या जिवितान आमकां मेळटलें. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.